कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमाक ब्रेस्ताराच्या दिसा तुमकां समेस्तांक देव बरो ब्रेस्तार मागता. मोगाचेनो कोंकणी भास संस्कृती आनी आमच्या सदांच्या जिवितांत जाय जाल्ली सर वेवस्था कोंकणींत करच्या खातीर आमी कोंकणी मायाची भुरगीं मुखार सर जाय आनी इतर सर भासां सांगता ती आमी मुखार व्हरी जाय म्हणल्या उद्देशान V4 न्यूज चॅनलांत कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां असले कार्यक्रम आमी आसा करता. आयच्या दिसा दक्षिण कन्नड कार्यरत पत्रकारिता संघाचो अध्यक्ष आमचो मोगासो श्रीनिवास नायक इंदाचे आमच्या मध्ये आसा. नमस्कार, स्वागत तुमकां ह्या कार्यक्रमाक. तुमी फाटल्या 15 वर्सां साकून कोंकणी शेतात आसात, तरी कोंकणींत जल्मून इतली वर्सां जाल्यार तुमची सेवा तुमी कन्नडांत दितेत आसात. उदय टीव्हींत श्रीनिवास इंदाजे म्हळ्यार तो एक काय इम्प्रेशन म्हणटा त्या नांवार आसात. तितले मात न्ही, 8 वर्सां दक्षिण कन्नड कार्यरत पत्रकारिता संघाचो कार्यदर्शी जावन आसात. आतां एक भोव मेजॉरिटीचेर अध्यक्ष जावन चुनायले जाल्यार तुमच्या तसलो अध्यक्ष भारी अप्रूप आमकां एक अवकाश कित्याक म्हळ्यार कोंकणी उलोवचो अध्यक्ष जाला. अदरवायज आमच्या मध्ये कोंकणी उलोवचो पयलो अध्यक्ष दक्षिण कन्नड कार्यरत पत्रकारिता संघाचो पयलो कोंकणी उलोवचो अध्यक्ष आमच्या संघात आसा. परत तांकां आमी अभिनंदन पाठयतना कोंकणी मायेच्या सर जाणां तर्फेन तुमकां अभिनंदन पाठयता. तुमच्या सर कार्यांक जैत मागता. एक कृशीक तुमी कृशीक म्हळ्यार पत्रिकोद्यमांत कृशीक तशें एक व्हड फर्म आमच्या शेजाराच वग्गांत करून माडी उदक घर इतर पुरो करून थंय कृशी करतात. दोनी कडेन कृशी आसा करून एक सक्सेसफूल एक सगळ्यांक एक पसंद जावचो मनीस जावन सगळ्यां मदें आसा. हे फाटल्या दिसांनी तुमी केल्ल्या सर कामांचे एक अंदाज करतना ह्या वर्सा तुमची फाटल्या वर्सांनी आमी जर्नलिस्टांक पत्रकर्त्यांक आमी उरल्यांनी केल्लीं कामां पळयल्यात. तुमची कसली योजना आसात? सर्वांक स्वागत करता. एक पत्रकर्ता संघाचे अध्यक्ष जावन हाजी पुरो सर्वांनी आमकां एक बहुमत दिला. तेजेवन आयक जाल्ले एक संदर्भारी आमकां पुरो पत्रकर्त्यांक आमी स्वागत करता आसा. तशीच तांचे एक सपोर्टारी आनी मुखार 3 वर्सां आमी छान काम करता जाता. ताजे खातीर आनी मुखार 3 वर्सांनी कसं काम करता मुखार कसं सवाल आसा म्हणून हांव सांगता. एक पत्रकर्ता संघाचे एक प्रधान कार्यदर्शी जावन 8 वर्सां आमी काम करतना मुखार आमची एक योजना आशिल्ली. पत्रकर्त्याक आमी हेल्प करता. तांचे कुटुंब मस्त पत्रकर्ता हाजी कश्टार आसात. म्हयन्याक 5 दुखून 10,000 रुपये सांबाळ घेवन ते जिवन करता आसात. आज जाल्यार सरकारा दुखून खंयचेय हेल्प मेळटाना त्यान सरकाराची सौलभ्य घेवन पत्रकर्त्यांक आमी सहाय करता हेल्प करता म्हणजे एक उद्देशार हांव एक अध्यक्ष जावन आतां 1 म्हयनो जाला इतलेची. आतां आमी मुख्यमंत्री कुमारस्वामीक मेळून इतले जन आमी पत्रकर्ता आसात जाल्यार आमचे कम्युनिटीक समाजाक समुदायांत पत्रकार समुदायाक सरकारा दुखून कसले सहाय मेळटाना तुमी आमकां सहाय करता. एक कारणान आमी हाजी तांकां एक मनवी केला पत्रकर्त्यांक एक निवेशन दिवका. हाजे आमचे 250 जन मेंबर आसात पत्रकर्ता संघांत. तांकां आमी केन्ना म्हणून खंयची हेल्प करयता म्हणून एक निवेशना खातीर आतां सप्टेंबर 11 तारीखेर आमचे युटी कादर नगराभिवृद्धी आनी वसती सचिव हांगेलोट एक चर्चा सभ दवरला. हे सभेंत आमचे मुख्य डिमांड कशें म्हळ्यार आमकां इतले जन पत्रकर्त्यांक तुमी उणेक म्हळ्यार घर दिवका ना निवेशन दिवका. हाजे कडेन आतां खादारा कडेन उलयतना ताणें सांगला तुमकां सरकारा दुखून ना जाल्यार प्रायवेट एंटरप्रेनर्स प्रायवेट डेव्हलपर सांगेल फ्लॅट जेवो निवेशन जेवो खंयचे एक आमी करून दिताची
ते एक हेल्प आमचे कडेन जोकून जावंक म्हणून आतां आमी एक पदाधिकारी त्यांनी मिटींग केला कसं म्हळ्यार इतले जन मेंबर्सांत कोणाक पर्चेसिंग पॉवर बरें. एक 5 लाख रुपये एक्रिडिटेड आसा तांकां इल्ले सॅलरी सॅलरी आसता बट मेंबर्सांक हांव म्हणजे इथे 200 मेंबर्सांत अर्निंग ओन्ली 5 to 25,000 Hand to mouth कोण आसा पळय तांकां कष्टारी कोण आसा तांकां एक सिलेक्ट कोण आनी कोणा निवेशन जावं का हंगेले मनवी करून त्यांनी आमकां एप्लिकेशन दिल्यार मुखार एक वर्स भितर गव्हर्मेंटा जोकून खंयचे रितीर हांकां पुरा जर्नलिस्टा हेल्प करूं येता ते एक उद्देश दवरून घेतला ते हेल्प करची खातीर जर्नलिस्टाक तशें तुमी प्लॅन प्लॅन करता आसाची तशी मस्त प्लॅन आसा 3 वर्स अध्यक्ष जावन आसची न्ही आशिल टायम मारी कसो केला अध्यक्षान समाजा खातीर जर्नलिस्टा खातीर कसं केला उडगास दवरचें आसलें जावं आतां मस्त जन अध्यक्ष जावन केला बरें काम केलां जाल्यार आनी मुखार आमी करचें काम आमचे कम्युनिटी जर्नलिस्ट कम्युनिटी कसं कश्टार आसाची तांकां हेल्प करचें म्हगेलें फर्स्ट प्रेफरन्स आनी दोनीचे तुमचे कडेन सांगितलें म्हणून की एक पत्रकारिता ग्रामीण वास्तव्य कार्यक्रम आता मस्त समस्या ग्रामीण प्रदेशांत आसा हे समस्येक परिहार करके दिलेल्यांनी गव्हर्मेंट लोकल बॉडीज बट ते जेताना ताजे खातीर आमी एक केला एक कार्यक्रम पत्रकारिता ग्रामीण वास्तव्य म्हणून एक दीस पुरो पत्रकारितांनी आमचे संघाचे पदाधिकारी त्यांनी गांवां वचून ते एक कुग्राम गुरुत्व करून ते कसं जनाक समस्या आसा ब्रिज आसा घरा प्रॉब्लेम आसा शौचालय प्रॉब्लेम आसा खंयचे प्रॉब्लेम आसले आधार कार्ड रेशन कार्ड आमचे पुरा जर्नलिस्ट DC ऑफिसाचे स्टाफ आनी लोकल पंचायत अध्यक्ष मेंबर्स पुरा आनी ओटू मेळून गांवची जना एकन सेरून हांगचे समस्या हवालो स्वीकार करून कितले सण सण समस्या कशा आसल्यार रेशन कार्ड आधार कार्ड हे समस्या पुरा स्पॉटार एक सॉल्व करचे एक आद्यता आमचे कडेन आसा ते लिखत मुख्यमंत्री लागी आमी एक विषय पाठवला बैठक करता आसाची त्या विशयार कुमारस्वामीने पुरा सहकार लायक कार्यक्रम एक जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स आसा आनी हेची कार्यक्रम केल्यार सोसायटी समाज इब्रू जेता तुमगेले आलोचना लायक आसा म्हणून म्हणला ते बरे कामा खातीर आमचे पुरा सपोर्टर्स म्हणून कुमारस्वामीने म्हणला तेजे जावन आमचे मुखार एक 2 म्हयने भितर हे कार्यक्रम आमी आरंभ करचे आसाचे तशीच आनी एक ब्रँड मंगळूरात कोण खंय गेल्यार दुबय कडेन बॉम्बे बेंगळूर दिल्ली खंय गेल्यार मंगळूर म्हळ्यार केन्नाय गलाट जाता केन्नाय लढाई हाजे निमित्त मंगळूर एक नाव पाठ जाता हाजे खातीर मंगळूरांत एक ब्रँड मंगळूर करका खंयचे पुरो लोक कॉन्सेप्ट ब्रँड मँगलोर म्हणजे कॉन्सेप्ट वर्ल्ड आनी ते मँगलोर म्हळ्यार इज व्हेरी फेमस कशें म्हळ्यार आमचे कडेन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन बँकिंग हे पुरो वेवस्था आसल्यार आज एक 10% ऑफ द सोसायटी आनी लढाई करून मान घेवन हे केल्या निमित्त सोसायटीन पीस ना शांती नातील म्हणके जाला ताजे खातीर हे पुरो जनाक पुरा संघटने तांकां स्वाम्यांक तशीच बिशप एक मीटिंग तुम्ही सिंगल कन्वीन करता पुरो सोसायटी बिल्डर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर्स पुरो सर्व जनांक सेरून येवन पोलीस डिपार्टमेंट DC ऑफिस हांकां पुरो सेरून एक प्रोग्राम आमी कशी सोसायटींत मेक पीपल हॅपी तुम्ही सांगले शांती पीसफुल मँगलोर कसं म्हळ्यार फाल्यांक आमचे भुरग्यांक ತೊಂದರೆ ಜೀವಚನಜೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೋಣೆ ಬಯಲ್ಸಿ ಗವಲ ಅಚ್ಚೆ ಮಂಗಳೂರು IT BT ಎತ್ತಾನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ತಾನ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಂಗ ಏಕ್ ಪೀಸ್ ನ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕೆದನ್ ಪಳೆರ टीव्ही ಅಂತ ಪೇಪರ್ गलाबे अक्केक एंड करका एलकरी आमचे एक पत्रकारिता संघ आम्ही वेदिके कोरनु पूर्व जनांक एक ಒಟ್ಟು कोरनु एक कार्यक्रम करका म्हणून एक उद्देश आसा तुमची आलोचना कसं म्हळ्यार मीडिया माध्यमाक आतांचे स्वामी जावं इन्स्टिट्यूशनाचे जावं दी पॉलिटिशियन्स जावं दी आनीक सामाजीक कार्यकर्ता तांकां सगळ्यांक ಒಟ್ಟು करची एक तांक आसा आमकां तांक आसा ती एका फ्लोराचेर हाडून तुम्ही करूंक रेडी आसा जाता तुमचे ते प्रोजेक्ट एक टायम बाउंड केदाळांतल्यान स्टार्ट करतात एक कशें करतात ते ब्युटी कादर आतां आमचो उस्तुवारी सचिव आसा सेंथील हे आसा DC आसा रमेश सुरेश
टी सुरेश आमचो हे आसा तांच्या कॅर ऑफर तुम्ही म्हळ्यार 4 जण तुम्ही सांगता मेळटात न्ही yes. तशें करता आनी हांकां आपयतात न्ही एक आरंभिक हे कार्यक्रम ब्रँड ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ म्हळ्यार तुम्ही सांगेल मग की ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಖಾದರಲಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೊನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೊನ್ನು कमिशनर चर्चे को ये पूरी कशी गलाट जल्ला कितले जन कसपुरा जल्ला ये पूरा के एंड करके जल्ला तंगेल साकार जाऊ का मग एक वेदिका रे अंक पूरा जन के बसून कशी मंगळूरू डेवलपमेंट करते why have to fight each other instead of to make peace in the society why can't avoid fight हे पूरा गलाट हे पूरा नतील मग आम्ही कशी समाधान दिस पुढे आशिल न्हू आता आशिल्ली पूर्ण संघटना पुढे आशिल्ली आता आता या हांगा पळय परिस्थिती जावचे पुढे ही सेम संघटना आशिल्ली काही ना आशिल्ली ना म्हणून नाशिल्ली बट नाव आता ते कशें टसल जाता म्हणजे इम्पॉर्टंट आता कसं जाता म्हळ्यार ओनली 10% of the society people involved in हे type of activities 90% of Mangaloreans are very good they want peace तशी हे करता बट ओनली बिकॉज सम रिजन्स हे देतास गलाट हे देतास आधी किती इंटरेस्ट म्हणटा तुम्ही हिडन एजेंडा सम हिडन एजेंडा ताच्या भायर ते जाता आसा आधी निमित्त पुरा समाजाकच एफेक्ट जाता आसा नो पीस सो आधी कितें आमचे कशें केलें मरे विदिन 1 year वील कॉन्टॅक्ट अँड वील डिस्कस all senior generals set project guns sorta yes we are sitting all senior generals sitting together and we'll make one plan how we will execute the plan yes कशी आम्ही हे चर्चा आमच्या श्रीनिवास इंदाजेची चर्चा मुखारसून व्हरता तांची आयडिया आम्ही प्रस्तुत करता V4 अंत मध्ये एक आम्ही ल्हान ब्रेक दिता पळोवन रावा V4 न्यूज कोंकणी कार्यक्रमान कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां ह्या कार्यक्रमाक परत स्वागत तुमकां वीक्षकांनो आमच्या सांगाता श्रीनिवास नायक इंदाजे दक्षिण कन्नड कार्यरत पत्रकर्त्याच्या संघाचो अध्यक्ष जावन आसा तो जावन आतां 1 म्हयनो जाता इतल्यान पूण ताची आलोचन्यो ताचे प्रोजेक्ट ताणें सांगची रीत म्हणटना ताचो अनुभव फाटल्या 15 वर्सांनी पत्रकर्ता जावन खाली पत्रकर्त्यांच्या समस्या विशयान मात्र नाही सामाजिक राजकीय आणि इतर सर समस्या विशयान ताका कितलें माहीत आसा आनी तो कितलो ताच्या विशयांत अपडेटेड आसा म्हणून आमकां कळटा श्रीनिवास माम आता तुम्ही अध्यक्ष आसतना तुम्ही तालूक अध्यक्षांच्या सांगता तालूक मेंबरांच्या सांगताही लिंक दवरून आसतात आतांच्या म्हणटा 8 तालूक तुमकां येतात कडाबा मुल्की आणि मुडबिद्री 9 तालूक जाल्यात पुडेचे 5 ಒಟ್ಟುक 8 तालूक जाता 8 जण अध्यक्ष आसात आनी तांचे संघटन आसा तांच्या म्हळ्यार आतां जिल्हा संघाक सड्ड कांय कश्ट आसतना आमी हांगा आमी तुमच्या वटुकूच आसता तांच्या विशयान ती तुमी कसो करतात म्हणून एक म्हणटा तुमी कसो आलोचन केलें आमी एक म्हणटा सांगा आतां 8 तालूक म्हणले तुमी ಸುಳ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲ आणि मुलकी ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ वलय दोन्ही वलय अंचे आम्ही इलेक्शन टायमार वतना आनी म्हणलें तुमकां आमी स्टिंजर्स आसाचे आनी बिडी पत्रकर्ता म्हणून अंक संबळ आसूचे 2000 देखून 5000 आज एक सुಳ್ಳ एक मन्स म्हळाला आमचे सुद्दी बिडगेडे आमी काम करता आमचे संबळ 3 देखून 5000 त्यांचे फुल डे काम करता आणि एक बस सारी वचून येवका जाल्यार 15 देखून 20 रुपये तिकेट दिवं आमचे तांचे डिमांड आशिल्ले आमकां बस पास एक दिवका KSRTC आनी प्रायवेट बस पास दिवका आनी आमकां ग्रामीण प्रदेशांत आमकां वखदा वेवस्था आमकां खंयचे इन्शुरन्स ना हेल्थ इन्शुरन्स ना आमचे संबळांत आमकां दीस काडून वारी करता तशें आमकां एक हेल्थ कार्ड दिवका म्हणून तांचे एक बेडीक आसा तशी जी तांकां एक ग्रामीण प्रदेशांतूची एक निवेशनां दिवका म्हणूची एक पंचायत व्याप्तीर तांकां एक निवेशन सोदून घेवन निवेशना वेवस्था करता अच्छा मेन आमचे डिमांड कसं बस पास ग्रामीण पत्रकर्ते एक बस पास आम्ही साರಿಗೆ सचिव DC तम्मಣ್ಣ हंगेला एक मातुकते केला आम्ही भेटी करताना त्यांनी सांगले हे राज्यव्यापीचे एक प्रॉब्लेम बस पत्रकर्त्यांका पुढे सिद्धरामय्य गव्हर्नमेंट असताना डिमांड आशिल्लें आतांय तुमी पत्रकर्ते डिमांड करता कुमारस्वामीले हाजे विशयार आमी
मीटिंग कोरनु पत्रकर्ता ग्रामीण पत्रकर्ता बारी कष्टार कष्टार सध्या. तंक बस पास खर्च विचारी आव साರಿಗೆ ಸಚಿವ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಅಂಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವತ್ತಿನ ಮೇನು ತಂಚೆ ಚರ್ಚಿಕೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಳ ತುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಗೆ ಮನವಿ करायची आम्ही पूरा राज्य व्यापी तुमका ग्रामीण प्रदेश पत्रकर्त्यांक बस पासाचे पत्रकर्त म्हळ्यार बायफर्केशन कशें तुमचें आतां पत्रकर्त म्हळ्यार कशें बायफर्केशन करता ती एसोसिएशनचे मेंबर जावन आसो की हाऊ यू बायफर्केट आमचे आतां आमचे कितले जन मेंबर आसात आमी ग्रामीण प्रदेशांत एक 100 देखून 120 मेंबर्स आनी पुरा आमचे संघाचे मेंबर आम संघ मरतना त्यांनी पुरा आमगेले मेंबर जावन आसता पत्रकार संघ आमगेले कोण मेंबर जावन आसताची तांकां आद्यते फेसिलिटी फर्स्ट फेसिलिटी मेळका म्हणजे खंयचे आतां एक्सिडेंट जाले खंयचे एक पत्रकर्ता एक्सिडेंट एनी पर्सन तितले मरतना आमी त्यांनी हेल्प निमित्तान आमी करता अध्यक्ष जावन हांव नो डिफरन्स तो मेंबर जावन आसा ना एक 3 वर्स फुडें हेची सुल्ल्यांत एक एक्सिडेंट जाले एकलो पत्रिकेचो स्टाफ एक्सिडेंट जावन पाय आणि हाताक पेट झाला ताक इमिडिएट रात्री 1 घंट्याक फोन केला ताजे ओनरान एक मंगळूरांत औषध हॉस्पिटल व्यवस्थित करकम अव इमिडिएट केस एकडे मेडिकल कॉलेज तांकां शिफ्ट करू सांगलें इमिडिएट PRO फोन केलं नाईट 2 o'clock तांणी पुरो PRO हेमंत शेट्टी म्हणून तांणी पुरो व्यवस्थित केलं 2 दिवस नंतर हॉस्पिटल विजिट करताना तांणी म्हळालेच सर ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಮಚೆ ತಾನೇ ಸಹಕಾರ ದಿಲ್ಲ ಆ ಪೈರಿ ಸುಳ್ಳೆ ಅವತ್ತಂತ मला ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕೂಡ एक कलरगे अब्दुल सत्तार गोरडका म्हणून फॅसिलिटी मेळना अशी सुळ्यांत एक्सपायर जालो मोहन म्हणून आशिल्लो म्हळ्यार एट दॅट टायम तेन्ना आमगेले तेन्ना आमगे फोना टायम व्हॉट्सअप मॅसेज आनी कसं येना दे वर इन ट्रबल तांकां गोरडका गेलोच मागीर तो आनी एकलो कोण जनवायन तेका तो हय तो म्हळ्यार ते गेलेच बट त्या वरवीं आमकां आतां तुमी फॅसिलिटी आसा करचे एक बरो विशय ग्रामीण प्रदेशांत तांकां एक हेल्थ कार्ड कोरून एक हॉस्पिटल टाई अप कोरून एनी टायम तांगेले हेल्थ प्रॉब्लेम फॅमिली हेल्थ आसतना फॅमिलीक तुमी कवर करचे आलोचना आसा आतां म्हाजी केस एकडे मेडिकल कॉलेजांत गेले PRO डिनांग गेले उलयलाचे विनय हेगडे तांचे आमी रिप्रेझेंटेशन करून एटलिस्ट एक फॅमिलीक 50,000 एक हेल्थ कवरेज फ्री कोरक म्हणून आमचे एक उद्देश आसा कशें म्हळ्यार आतां कितले बंद करता एक 500 रुपीज मेंबरशीप सगळ्या फॅमिलीक 500 रुपीज मेंबरशीप केल्यार एटलिस्ट 50,000 रुपीज एक कवरेज केल्ले म्हणून जाल्यार तांचे एक फॅमिली बरें जाता हेल्थ वायज जाता एक्सिडेंट जाल्यार म्हणजे ताप फिवर कसले आयिल्ले म्हणून जाल्यार तांकां एक हेल्प जाता ताजे एक प्लॅन आसा आनी एक कसं म्हळ्यार इन्शुरन्स कंपनी तांकां टाय अप केला आनी फुडले ग्रुप इन्शुरन्स पूरा इन्शुरन्स कंपनी मीटिंग एक मीटिंग करून खंयची तांणी बेस्ट ऑफर गिवन टू जर्नलिस्ट तांकां विथ द पॅकेज कसं म्हळ्यार फॅमिली एक जर्नलिस्टा मात्र न्ही आमी तांचे फॅमिलीक आमी कवर करता सगळ्या भुरग्यांक एक कवर करता येता आतां मस्त ताका रिक्वायरमेंट आसा कसं म्हळ्यार पुरा ग्रामीण प्रदेशा 8 तालुका कसं आसा वलाय आसा हांकां पुरो जनक आमी फेसिलिटी दिवंक जाता तेच जावन एक योजना केला ಅದು ವಿದಿನ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾ ಜವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಟೈ ಅಪ್ ಕೋರ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬರೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೂರ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಕ ಮುಖ್ಯ ಜಾವನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಾಂಕ दिव कमण उद्देश आसा मंगळूर अंतू कितले रिपोर्टर आसा ताका एक कंपनीचे हेल्थ इन्शुरन्स बट सफर जाता ग्रामीण जर्नलिस्ट तांकां कसले फेसिलिटी ना तांचे 5,000 10,000 संबळा अंतू तांकां हेल्थ मेंटेन करू बारीक कष्ट कसले प्रॉब्लेम जाले तुमचे ग्रामीण पत्रकर्त्यांक दिवचे ते वसती योजनेचे थंय वचोंक साध्य आसा की खंडीत रेमन्स आतां आमचे प्लॅन कसं म्हळ्यार आमी एक मिटींगारी हे केला ग्रामीण आतां मंगळूर सुಳ್ಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ आशिल्ले एक स्टिंजर म्हणजे रिपोर्टराक मंगळूरांत सैट दिले कसले यूज तरी कितें तरी एक तालुकांत तहसीलदाराक उलोवन तांकां एक मनवी करची आमकां एक आमगे 10 जन मेंबर आसाचे हांकां एक उण्याक मोलार एक सैट दिवची तसं एक व्यवस्था नॉमिनल रेट आनी विथ गव्हर्नमेंट एक कसं फीस आसा रजिस्ट्रेशन फीस तांते थोडे कन्सेशन करून ग्रामीण पत्रकार फ्लॅट सिस्टम की या साइट सिस्टम करतात ग्रामीण प्रदेशांत फ्लॅट मेळची उण जाल्यांतू आमी एक ग्रामीण प्रदेशांक सैट तशी मंगळूरांत बँक पुरा कडे मेंबर्स कोण आसा तांकां बिल्डर्सांक एक मिटींग करून तुमचे कडेन आमकां डिस्काउंटर दिता म्हणून जाल्यार मंगळूरांत गुतच तुमकां फ्लॅट मस्त आसा बट बिल्डर्सांनी येदे मन केल्यार जर्नलिस्टांक डिस्काउंटर एक
बिल्डिंग बिल्डिंग सोडून दिले तांतू ताणी दवाखाने दिले स्टुडियो फ्लॅट्स दिल्यार आनी परत एसेन्शियल करून एक कष्टकर बाडी दिवन आता कालारी जीवन करचे पत्रकर्ता नाजाल्यार एक डॉर्मेटरी टाईप दिल्यार तुजे आमच्या ग्रामांतराचे पत्रकर्ते कोडयाळांत राबता ती बाड्यांत राबता तांकां तांकां तशी दिल्यार लायक जाता तुमचे त्या हे प्रोजेक्ट म्हळ्यार तुमी खंयचे गुडविल न्हय ब्रँड मँगलोर एक सक्सेस जावच्या दिशेने कितल्या वर्साचे प्रोजेक्ट करतात तुम्ही ते आमचे आरंभात स्टार्टिंग एक 1 इयर विदिन 1 इयर आमचे पूर्ण जनांक मेळ्ळो आमचे एक मिटींग एवरी ईच अँड ई मेंबर्स आमी मेळटा बिशप आसा आमचे मद्रसा गुरू आसा आमचे विंगड धार्मिक स्वामी पेजावर मठ हांकां पुरो एक मिटींग करून विंगड दिसार एक मिटींग करून आमचे एक असल प्लॅन आसा आमी पत्रकारिता संघात दुखून एक बरें काम करूंक मुखार आलोचन केला ताका तुमचे सहकार जावं का मागीर कशें तुमची आयडिया आमी तांची आयडिया एक्सचेंज करतात कशें आमी गलाट होऊन करता आमचे विश्वास कशे परस्पर धर्म हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन आता चड गलाट जावचे धर्माच्या फस्ट ते धर्माच्या अंगत मेळटा तुम्ही धर्माचे आरंभिकांत विविध संघटना आसा बजरंग दळ आसा SDP आसा श्रीराम सेने आसा खंयचे YMCA आसा यंग मेन्स ख्रिश्चन असं हांकां पुरो मेळ्ळो हांचे आयडिया घेवचे तांकां आमी सांगचे तुमीची एक आयडिया दियाची हाऊ मँगलोर कॅन बी पीसफूल मंगळुरांत जनाक कशें एक बरें दीस काडप ब्रँड मँगलोर द प्रोजेक्टाचें नांव ब्रँड मँगलोर फुडास दवरया कोंकणी आयकुप्यानो आमच्या मोगाच्या श्रीनिवास इंदाजीचे नवी आलोचन आमी केदोळे चिंतले गुडविल मँगलोर म्हणून एक करी जाय आनीक आमच्या देशांत एक भद्रती म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार राती मध्यान एक सुरी चलोवन गेल्यार भद्रती म्हण बग जाय तसलो आमचो प्रदेश जायचे म्हणून हे नव्या अध्यक्षान श्रीनिवास नायक इंदाजे हांणी पत्रकर्ताचो अध्यक्ष जावन आपणाक कितें तांक आसा म्हणून दाखोवची एक आलोचन केल्या हाच्या विशयान आमी भोव संतोश पावता आनी तुमचें आलोचन पयले पटी आमच्या ह्या B4 तुमी आलोचन तुमी वांटून घेतल्या तुमच्या ह्या ब्रेक आतां आमी ब्रेक घेता तुमी अर्जंट आसा देखून वचूंक तयार जाल्यात तुमच्या मुखल्या सर दिसांनी आमी सदांच तुमचे सांगत आसतले आमी पत्रकर्ते सदांच तुमचे सांगत आसतले म्हणून भरवसो दिता आनी कोंकणी लोक हर एक कोंकणी लोक तुमचे सांगता ह्या तुमच्या मिसांवान सांगत आसतले आनी तुमकां सर आमी पातयेवचे सर देव तुमकां बळ भलायकी आनीक बरें काम करूंक सगळ्यात दिवं दी म्हण आशेवन तुमकां सर बरें मागून देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी आमची आवय भास आनी ह्या कोंकणींत आमी हे कार्यक्रम करतात आसा येदोळ थंय आमच्या मदें श्रीनिवास नायक इंदाजे आसलो आमच्या कार्यनिरत पत्रकार संघाचो जिल्लाध्यक्ष आमच्या कोंकणीक 8व्या वळेरींत मान्यता मेळून 26 वर्सां जालीं 26 वर्सां 1992 ती मान्यता मेळ्ळी 8व्या वळेरींत मान्यता मेळिल्ल्या इतर सर भासां पैकी ही एक आमची भास आनी ही राष्ट्रभास जाली हाच्या विशयांत कोंकणी अकादमीन कार्यक्रम टावन हॉलांत मांडून हाडले तरी ताच्या उपरांत त्या वेळार आमकां ताचे फुटेज काडूंक जावना ताच्या उपरांत 4.5 वर्सां जावन आपल्या कोंकणी कार्यक्रमाद्वारे कोंकणीची सेवा करच्या कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक त्या वेळार आमी ल्हान आसतना तांच्या सांगाता काम करतना जी वासुदेव प्रभू आसलो या व्यंकटेश बाळेगात आसले आतां तांच्या सांगाता परत एक पोटी तांच्या कार्यक्रमांत वेचे म्हाका एक पोर भाग मेळ्ळे तांणी ते कोंकणी मान्यता दिवस आसा केल्ली रीत भोव बरी सुमार 12 इस्कॉलांत हांव विविध रितींच्या सांस्कृतीक कार्यक्रमांक तांणी सांगाता घालें तांचे पैकी सेंट ॲग्नेस PU कॉलेज शारदा PU कॉलेज
बेसेंट PU कॉलेज, साईंट अलोयशियस कॉलेज डिग्री, कॅनरा कॉलेज डिग्री, MA कोंकणी इव्हनिंग कॉलेज, पद्वा PU कॉलेज, मिलाग्रिस कॉलेज डिग्री, साईंट ॲग्नेस डिग्री कॉलेज, कपितानेव PU कॉलेज आनी इस्कॉलां साईंट ॲग्नेस, अलोयशियस आनी कॅनरा CBSE ह्या 12 इस्कॉलांची विविध कार्यक्रमां तांणी सादर केलीं आनी आमकां कोंकणी मान्यता दिवसाची आबिरूस मोग अभिमान कोंकणीर सरच्या खातीर एक प्रोग्राम तांणी रचून हाडले. माझ्या देखलीची सुटली गाठ गो काय कोणीतरी ती खलाट गो माझ्या देखलीची सुटली गाठ गो काय कोणीतरी ती खलाट गो माझ्या पावनात पाठीकडे हात 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 गो रंगपंचमी होय रंगपंचमी रंग 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 रंगपंचमी आई 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 रंगपंचमी आज मेळू होळी खेळ्या आम्ही चमचमी विसर भुकी विसर बाकी टाळी पंचमू
मोरया रंगपंचमी होई रंगपंचमी अप्रोसस काढून दवरिला पंका पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा रंगयाळ्या 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 रे रंगयाळ्या 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 रे रंगयाळ्या 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 रे रंगयाळ्या 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 रे यो असो धावत बेगीन नाचे माझ्या मना यो असो धावत बेगीन नाचे माझ्या मना तुकाराता खेळून आम्ही रास माझ्या काना तुकाराता खेळून आम्ही रास माझ्या काना रंगयाळ्या 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 रे रंगयाळ्या 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 रे रंगयाळ्या 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 रे रंगयाळ्या 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 रे शिरंदारीचो गो पावस मुन्ना सोय वताना दिसून कित्या वेताय मुन्ना सत्री नासताना संतेक वचाना रे बोना मिसाक वचाना सत्री हाती आसता मनान जडाय सोसाना होय शिरंदारीचो गो पावस मुन्ना सोय वताना दिसून कित्या वेताय मुन्ना सत्री नासताना संतेक वचाना रे बोना मिसाक वचाना सत्री हाती आसता मनान जडाय सोसाना आम्ही बोणाक वचूया आम्ही रानांत नाचूया शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना या 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 मा या 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 मा या या ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಘುವಂಶಂತೂ ಬ್ರಕಂಡ ಮುನಿ ಸುಮಿತ್ರಲೆ हात दवरून गृहस्थाश्रमाक पाय दवरता तांकां मस्त वस्तलरीची एक संतती वेळ जायना तश्वम्रकंड ईश्वराक प्रार्थना करता शंभो महादेवा हर 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 गिरिजारमणा तेदना साक्षात ईश्वरू प्रत्यक्ष जाता आनी म्हणटा तुका कसन जाई म्हणू तेदना आम्रकंड म्हणटा म्हाका एक वंशोद्धारक जायी म्हणू तेदना ईश्वर बापा आसनीम घेता तुका मंदबुद्धी जावन दीर्घायुष्वंताल चढू जाय की एक बुदोंत सद्गुण जावन अल्पयुष्वंताल चढू जाय तेदना म्रकंड म्हणटा म्हाका एक बुदोंत चढू जाय म्हणू तेदना ईश्वर तथास्तु म्हण कैलासा वता कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमाच्या आमी सांगता आसा आतां धाकटो विराम घेता आमी राखून रावा मुखल्या सेक्शनाक आनी थंय आमी आकर्शक सवाल विचारतले हांव आनी मुखल्या हप्त्यान तुमकां भोवमानाक अवकाश करून दितले हांव त्या देखून राखून रावा मुखल्या आवदेच्या ह्या कोंकणी नखेत्रां कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमाक
दक्षिण कन्नड, उडुपी आणि कासरगोड ह्या 3 जिल्ल्यांनी क्रिस्तांव लोकांक आपलीच म्हणली एक संस्कृत आसा. ही संस्कृती फेस्तांनी जावं दी, व्हडल्या फेस्तांनी जावं दी, मोस्ती फेस्तार जावं दी, या नवे जेवच्यान जावं दी, हिंदू लोकांच्या क्रिस्तांव लोकांच्या फेस्तांत हांव प्रभावीत जाल्ली म्हणल्यार बरी मस्तपडी आमकां दिसता. येणेलाचे बेळे आमी लुवोवन भितर हाडटना अष्टम, चवथ, ओण हांगासरलीं फेस्तां मुखार येतना आमी क्रिस्तांवांनी मोंती फेस्तां आसा केलें आनी ह्या मोंती फेस्ताक आमी एक विशिश्ट रितीन आचरण आरंभ केलां. आनी हाका कारण आमचे पुर्विले पद्र्याप, आमचे आदले आमचे मालगडे कारण जावन आसात. आनी ह्या मालगड्यांनी आसा केली रीत भोव सोबीत. बाळकुमारयेक मान करतना कालीच मान करूं नजो आनी व्हडांनी तातूंत उणें मान करच्या त्या मेतेरपणांत भुरग्यांक हाडी जंय म्हणली आलोचना भोव बरी. आनी त्या भुरग्यांक हाडटना तांचे सांगता फुलां हाडी जंय म्हणले ती आलोचन ही एक भोव सोबीत. आमच्या सर्व इगर्जांनी दक्षिण कन्नड, उडुपी आनी कासरगोडच्या मंगळूर डायस आनी उडुपी डायसच्या ह्या इगर्जांनी 9 दीस 30 तारखेतावन 8 तारीख पर्यंत परवां फेस्ता दीस पर्यंत फुलां उडोवची, मरयेक अर्पण करची आनी त्या वरवीं एक सोबीत एक एनवायरमेंट, एक परिसर रचन करचें आमी पळयता. अक्रिस्तांवाच्या, क्रिस्तांवाच्या, शेजाऱ्यांच्या गुड्या वयली सर पुराय एकठांय करून सोबीत करून उडोवची ती रीत मोव हर एक लेगीत पसंद जावची. आनी ह्या फेस्ताक तयार जावन इतर पुरा ताका सांगता जाल्यार ती फुलां उडोवची रीत सगळ्यांक अर्थ जावचें, सर्व धर्माच्यांक अर्थ जावचें आसलें. ही फुलां उडोवची एक सोबीत सीन आनी परवां फेस्ताक तयार करचें तें आमी आतां पळोवया. यात्रे संवसारान पळय सभेच्या तारवार आमी पॉयंट करतना आमचे सगळेचे जो आसा म्हळ्यार समजून ताची बरी खबर राम प्रगट आमकां दवरपेवन कर. आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्या देव पुता आमच्या सगळ्या जेजूचे नांवी जो करो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याचे कोडांची येता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. Namaste.
कर त्यांच्या मनाच्या कलीन आमेन मगाल पुत्रात सर्वे सांतान मायेचे उदरी पापाविन माणिक जल्माला सांजोकीम बापाचे घरी खताविन चाळ फुलला सांतान मायेचे उदरी पापाविन माणिक जल्माला सांजोकीम बापाचे घरी खताविन चाळ फुलला ह्या कोंकणी कार्यक्रमाच्या अखेरीक आयचे दिसा ह्या ब्रेस्तारा दिसा सावन एक सवाल तुमच्या मुखार दवरूंक आमी आशेता. तुमी ताका जाप धाडची आनी भोवमान आपणावचें. कोंकणी भाशे सांगता 8व्या वळेरेंत कितल्यो भासो आसात? सवाल परत हांव सांगता, आयकया. कोंकणी भाशे सांगता 8व्या वळेरेंत कितल्यो भासो आसात? हे सवाल तुमी आमकां जाप ह्या नंबराक धाडून दिया. 98454 19482 98454 19482 ह्या नंबराक तुमी जाप धाडून दिया. परवा ब्रेस्तारा कोणाची सारकी जाप तांचे नांवां हांगा वटू करतले हांव आनी तांकां भोवमान घोशण करतले हांव. आयच्या दिसाचें कोंकणी भाशेंतले नखेत्रां कार्यक्रम इतल्यार संपता. तुमी आमचे सांगाता ह्या एका घंट्याक रावल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. मुखल्या ब्रेस्तारा परत 7 वरांचेर हांगासरच भेटया. कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां आमी प्रस्तूत करतना तुमी आमकां सांगत दिया. तुमकां समेस्तांक बरी रात मागता. तुमचे कोंकणीचे मिसांव आमी सांगता व्हरून या.